अतिक्रमण आणि लोकांमदी भंय घालपाच्या आरोपाखाला हळडणचो सरपंच अश्विन डिसोजा तसेच कोमुनिदाच्या मुखेल अधिकाऱ्यां रामतळेच्या थळाव्यांची कागाळ MRF शेडीच्या बांदकामाक विरोध केल्ल्यान हो बदलो घेतिल्ल्याचो आरोप थळाव्यांनी केला। आम्ही एक लेटर करता तितून सगळे इलिगॅलिटीज आहा पळय तुमच्या माध्यमांतून सांगता ह्या 2 दिसांत सरपंचान बेगीन कांड केला ते सगळे एक लेटर करता पंचायतीन दिता व्हिडिओन दिता आणि आमदाराक दिता आणि तुमकां एक कॉपी दाखयता जो पळय PWD इंजिनियराचेर पळय म्हणटा पळय FIR करता तूं तेका तुमच्या माध्यमांतून सांगूंक पळयता हो जो सरपंच तेचो आहा पळय तेचेर FIR करता काय ना तो पळोवया। हे पळय तेणी इलिगली केला तेचेर अरे TCPन सांगता तांकां रिपोर्ट दिवं नाका, पोल्युशन बोर्डान सांगता रिपोर्ट दिवं नाका, विदाउट TCP परमिशन त्यांच्यानी थंयसर हिल कटिंग केलें। ऑचर्ड जागो तो कन्वर्जन करूंक ना, सनद ना तेका। फाल्यां हांव समज सरपंचाचो फ्रेंड हांव म्हणटलो म्हाजो जागो घे हांगा 10 शॉपां घाल, परमिशन मेळटलें? अरे हे कितें चल्लां? लोक त्या देवळाक लागून झगडटा, आख्खो व्हाळ आहा थंयसर, आमी सांगलें आयकूंक सोदिना। आमी कितें पिशे म्हणून सांगतात, कितें तरी देवाचें आहा म्हणून सांगतात थंयसर न्हू। 3:30 सुमार ते सर्वे करपाक येयले। कोमुनिदाद बॉडी आसली आनी पंचायत बॉडी आसलेली आनी तेंच्यांनी सर्वे स्टार्ट केली। नोटीसी दिल्या पळय तांकां तेंच्यांनी सर्वे तेंच्यांनी पयली स्टार्ट केली पयल्या घरांतसून आनी 4 घरां ती करून येयली आनी तेंचे म्हाजे भयणी गेले घरांक तेंच्यांनी नोटीसूच दिवंक नासलेली। पूण हांव ताका इसरोंक गेलो पळय तेन्ना ताका नोटीस दिवंक ना आनी तुमी डायरेक्ट तुमी सर्वे काय करतात काय म्हणून तो मेलवीन आहा तो व्हडली दादागिरी दाखोवंक लागलो। म्हाका सांगता आपल्याक तूं हे दाखय खंय, आपूण ओनर खंय हांगासलो आनी तूं आमकां सांगता पेपर दाखय आमचे कडेन म्हणून। पेपर तूं कोण हे घरान रावता जाल्यार तूं आपल्याक पेपर दाखय खंय आनी तुजें घर ही प्रॉपर्टी जाल्यार तूं पेपर। हांवें म्हटलें ताका तुमची कोमुनिदाद प्रॉपर्टी न्हू जाल्यार तुमी पेपर दाखया। तो म्हणपाक एक दाखोवंक दिना आमकां, एक दाखोवंक पळोवंक ना तेणी आनी व्हडलें उलोवंक लागलो, तुका दाखयता म्हणपाक लागलो। मागीर तूं पळय म्हणपाक लागलो कितें जातलें तें, तुज्या खातीर सगळ्यांक घरां मोडटा म्हणपाक लागलो, बोल्डोजर हाडून म्हणपाक लागलो फाल्यां सकाळीं म्हणपाक लागलो आनी कितें जातलें तें व्हडल्यान घरा फुडल्यान येवन बोबो मारूंक लागलो।